प्रॉब्लेम जाला लोकूय सद्या बेजार भंय जाल्ले आसा हे कितें प्रॉब्लेम मेन शिवोले मतदारसंघात उदकाची समस्या खूप मोठ्या प्रमाणात आसा आणि त्या दृष्टीन पळयलें जाल्यार आमी हालींच एक आजगांव अंजुना पंचायतीन एक संप आमी बांदला आणि तो संप मेन टाकयेक जोडलेले आसा उदीक. पूण कशें आसा मेन टाकयेकूच जर उदीक पडना जाल्यार हे सगळे प्रश्न उद्भवता. आतां ते मेन टाकयेक उदक जर पडटलें जाल्यार जो कंट्रोल वयरसून जाता तो कोण तरी तो कंट्रोल करता आसतलो आणि त्यामुळे आज हांवें सगळ्या इंजिनियरांची मिटींग घेतल्या आणि ते सगळे इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर आज ते सगळे सायटीचेर पळोवंक वयतात आणि आज तेंच्या बरोबर हांवूय वयतां आणि आज पळोवन खंय खंय हे प्रॉब्लेम आसा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करता. नाजाल्यार परत परत अशे मोर्चे काडले वयतले जेणे करून सरकाराक म्हजें आव्हान आसा की जी शिवोले मतदारसंघान समस्या भेडसायता हांव आतां मंत्र्यां कडेन उलोवपाचो आसा, पावसकरां कडेन ही जी समस्या आसा सद्या हांव एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब मालवणकर हेंचे कडेन उलयल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आतां म्हाका सांगलां की आपूण सर्वे करता सगळी जी कितें हांव ऑलरेडी आमी भायर सरल्या सर्वे करूंक. आतां हांवूय तेंच्या कडेन वयतलो खंय खंय हे प्रॉब्लेम आहा हे प्रॉब्लेम आमी पळोवन ते सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक उदक म्हणटा तें सगळ्यांकूच मेळपाक जाय. अत्यंत म्हत्वाचो असो घटक आसा उदक म्हणटा तो आणि तो मेळप म्हणजे अत्यंत गरजेचें आसा आणि त्या दृश्टीन आमी आज प्रयत्न करपाची. हांव ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी आसता त्यामुळे एक माझी जबाबदारी ठरता ती की माझ्या मतदारसंघातल्या नागरिकांक उदक मेळचें वो ना तें. पण पर्यायान सरकारानूय त्या प्रमाणे उदक उपलब्ध करून दिवपाक जाय. फाटल्या दिसांनी तिळारीचो प्रोजेक्ट फुटले ते धरणाचें कांय काम आणि त्यामुळे ही सगळी टंचाई निर्माण जाली. आतां त्या दृश्टीन ज्या ज्या प्रमाणे आमच्या बार्देश 7 मतदारसंघांक उदक पावयता आसतना त्या प्रमाणात तें उदक पावोवचें पडटा. पण म्हाका दिसता की शिवोले मतदारसंघाचेर अन्याय केलो वयता आनी त्या दृश्टीन हांवें आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियराच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा बाब शंभू मालवणकर म्हाज्याच मतदारसंघातले तेंकांय खबर आसा की शिवोलेन कशी समस्या आसा ती आनी त्या दृश्टीन आज सगळे आमी सर्वे करता आणि ज्या ज्या जाग्याचेर ह्यो समस्या भेडसायता त्या दृश्टीन चड प्रमाणान सोड पण थोड्या तरी प्रमाणान आमी तें उदक दिवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आज दिवाळी आसा फाल्यां आणि ती दिवाळी लोकांक एक सुखाची समाधानाची वयचो असो एक उद्देश आमचो आसा आणि त्या सगळ्यांक हांव दिवाळीच्योय परबो दिता. पण त्याच बरोबर जर उदक लोकांक वेवस्थीत पावलें जाल्यार तेंची दिवाळी बरे भाशेन साजरी जातली. तेंच्यांनी असो एक प्रश्न केला की जर जो मेरेन उदक येना तो मेरेन जे इलेक्शन येणारे आहा पळय ते बॉयकॉट करतले म्हणून. तेंच्यांनी म्हणप साहजीक आसा तें. कारण जर अशा तरेन तांकां त्रास जाता जाल्यार अशे तरेचें मागीर निमाणें निर्वाणीचें उलोवचें पडटा आनी त्या दृश्टीन तेंच्यांनी हो इशारो दिला. पूण हो इशारो सहज सरकारान घेवंक जायना आणि हो एक गांभिर्यान घेवन हेचेर एक म्हत्वाचो असो निर्णय घेवप बरें गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टीन आज पावलां उखल्लीं वयता. आजूच हांव सकाळीं इंजिनियरा कडेन उलयल्लो आसा आनी ते आतां येवन सगळे सर्वे करता आणि आजच्या आज तें उदक मेळपाची तजवीज केली वयची अशें हांव आवाहन सगळ्या इंजिनियरां कडेन मागतां. आनी मेन लायनीक जें उदक येवपाचें आसा तेंय उदक सरकारान एक मुबलक प्रमाणान उपलब्ध करून दिवचें अशी हांव मागणी करतां. आनी आतां हांव बाब सार्वजनीक बांदकाम मंत्री बाब पावसकर आहा तांकांय आतां हें सगळें तेंच्या नदरेक घालपाचो आसा आनी त्या दृश्टीन एक जी गरज आसा तातडीची ती तातडीची गरज ह्या शिवोली मतदारसंघाक एक मुबलक प्रमाणान करून दिवची अशी एक रास्त मागणी घेवन हांव तेंचे कडेन निवेदन करतां.